आता वर्षा देव बरें करूं म्हणपाचें तुज्या हातान. आमचे गोंय राज्याचे कला संस्कृती मंत्री बाब गोविंद गावडे, तशेंच ESGचे व्हायस चेअरमॅन आणि गोंयचे प्रोड्युसर डायरेक्टर, हांव ताका गोंयचो सुभाष घाय म्हणटा. ते बाब राजेंद्र तालक, तशेंच कला अकादमीचे सर्वेसर्वा बाब पिळणकर, आमचे जावयचे सगळे टीम, सगळ्यांची नांवां घेना. आणि तुम्ही सगळे म्हजे गोंयकार, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो अशें एक पद आशिल्लें. स्वर्गीय उल्हास बाब कुंपयां, तुमकां सगळ्यांक पळोवन तें म्हाका याद जालें. आनी तुमी सगळे म्हजे आपलेच. तुमकां सगळ्यांक म्हजे माय मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. आणि तुम्ही सगळे तुमच्या बद्दल हांव कितें उलोवं. आनी खरें म्हणजे आतां तुमी पिक्चर पळयात. 30 वर्सां पयलीं हांव मुंबय गेलें सिनेमान काम करपाच्या आशेन. आनी देवान पावोन म्हाका बरे सिनेमा मेळ्ळे. कोणा कडेन म्हाका काम मागचें पडलें ना. नाजाल्यार खूब कलाकार आज जगांतल्यान सगळे कडल्यान मुंबय येतात आनी खस्ता खातात. कितले वर्सां तांकां ब्रेक मेळना, पूण देवान पावोन म्हाका ब्रेक मेळ्ळो. बरे बरे ब्रेक मेळ्ळे. सिनेमा हे मराठी, हिंदी केन्नाच फाटल्यान वळून पळयलें ना. केन्नाच म्हाका कोणाक फोन करचो पडलो ना म्हाका रोल दी म्हणून सांगपाक. 7 लँग्वेजान फिल्म केलें, मराठी हिंदी सोडून, पूण कोंकणी तातूंत मिसींग आशिल्लें. आनी आज हांव फूल सर्कल आयलां अशें म्हाका दिसता. कित्याक कोंकणी म्हजी आवय, म्हजी मातृभाशा. म्हज्या आवयन ती म्हाका शिकयल्या आनी आज हांव ती सेल्युलॉयडार उलयतां हाचे सारको म्हाका अभिमान ना. 45 वर्सां पयलीं गोंयांतलो मनीस जिवीत म्हजो अशें किंवा निर्मोण हाचे सारके सिनेमा जाली. त्याय फिल्म मेकरांक कमेंडेबल एफर्ट्स तांचे, तांचोय आमकां अभिमान आसूं जाय. आनी आज गेल्या 10 वर्सांनी कोंकणी सिनेमा मूळ धरता. राजेंद्र बाब तालक, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, तांच्या फिल्माक सुद्दां नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्लें आसा. नॅशनल टेलिकास्ट जाल्लो आसा नॅशनल नेटवर्काचेर. तर तांणी बरी बरी फिल्मां केल्यात. बरेच फिल्म मेकर हांगा आसात. ज्ञानेश मोगे सारको, राजू पेडणेकरा सारको बरे बरे फिल्म मेकर आसात. बरे बरे एक्टर आसात. आनी आज तुमी सगळ्यांक हे एक्टरांक कामां दिल्यात. तर म्हाका खूब बरें दिसता. आनी जो मराठी नाट्यसृष्टीचो देव बाल गंधर्व, ताणें लोकां खातीर म्हणिल्लें आसा, रसिकां खातीर मायबाप, तशें तुमी सगळे मायबाप, म्हजे मायबाप. तर तुमी सगळ्यांनी जर तेंको दीत जाल्यार हो सिनेमा चलतलो. कित्याक ते गव्हर्मेंटा बद्दल म्हणटात न्ही, गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. फिल्म्स आर फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. खंय ती फिल्मां करप आनी करप आपल्या ड्रॉइंग रुमान पळोवप, ती तुमी पळोवंक जाय. तुमी पळोवंक जाय, तुमचो कौल दिवं जाय, तुमचो तेंको दिवं जाय. बरेच फिल्म मेकर म्हणटात कोंकणी सिनेमांत पयसो ना. खरी खबर. आज कोंकणीचो एक एटमॉस्फियर हळूहळू तयार जाता. पूण तुमी जर तेंको दीत जाल्यार तांकां पयशे मेळटले. तर म्हाका अशें दिसता तुमी सगळ्यांनी तिकेट काडची. सगळ्यांत पयलीं कोंकणीच्या प्रेमा खातीर कोंकणी सिनेमा पळयात. आनी मागीर जर तुमकां आवडलो जाल्यार आपल्या इश्टांक सांगात, ताजो प्रसार करात. जशें गोविंद बाबान सांगलें, माउथ पब्लिसिटीन थोडे सिनेमा चलतात. तर तुमचो तेंको आमकां सगळ्यांक जाय. आनी बाकीच्या कलाकारां बद्दल हांव कितें म्हणूं. प्रिन्स बाब जेकब हो तर विनोदाचो बादशाह, तियात्राचो बादशाह, राजा. तो ताचें नांव प्रिन्स पूण तो राजा. आनी खरोच एक वर्सटायल असो नट. ताचे बरोबर म्हाका काम करूंक मेळ्ळें. आमची केमिस्ट्री खूब बरी दिसता स्क्रिनार. तशेंच केविन प्रॉमिसिंग नट आनी ताका एक पर्सनॅलिटी आसा. कॅमेरा लायक्स हिम एंड कॅमेरा लायक्ड हिम एंड आय एम शुअर यू ऑल विल लायक हिम. आनी आमचे सांगातीचे खांबे सिरील बाब, वॉल्टर बाब, लिओ आनी आमचो डायरेक्टर नामनेचो हॅरी फर्नांडीस. आज हांवें जें काम केलां तें ताणें म्हजे कडल्यान करून घेतलां. जरी म्हजो एक्सपिरियन्स म्हज्या फाटल्यान आसलो तरी सुद्दां डायरेक्टर इज रियली द कॅप्टन ऑफ द शिप. तो तुका खऱ्या अर्थान कंट्रोल करता. खंय तूं ओवरबोर्ड वता, खंय वचना हें तुका सांगता. तर हॅरी बाब नामनेचो डायरेक्टर फक्त कोंकणीचोच न्ही, तर भोजपुरी सिनेमा ताणें केल्या. ताणें मराठी सिनेमा केला. इतलेंच न्ही तर भोजपुरीचो सुपरस्टार रवी किशन हाका घेवन ताणें मध्यम वर्ग नांवाचो मराठी सिनेमा केला. तो सामको गाजलो. तर हॅरी बाब, हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हाका हो सिनेमा दिलो. कित्याक दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम.
आय वॉज ॲट द रायट प्लेस ॲट द रायट टायम म्हणून हांव हो सिनेमा करूंक शकलें. आनी हांव हातूंत सासूमायच्या भुमिकेन आसा. कित्याक सासूमाय जावय सासूमाय सून ही जी नातीं आसात ती एव्हरग्रीन. ताचे जे कॉन्फ्लिक्ट आसा ते एव्हरग्रीन. तुमी कितलीं जरी शिकलीं तरी ते कॉन्फ्लिक्ट आसतलेंच आनी ते तुमकां सेल्युलॉइडार पळोवपाक बरें दिसता. आनी ज्या ज्या सिनेमांनी हे कॉन्फ्लिक्ट आसा ते सिनेमा चल्ल्यात आज पर्यंत. तर देवान होय सिनेमा चलतलो अशें म्हाका दिसता. कित्याक मॅन प्रपोजीस गॉड डिस्पोजीस. ताजो जर आशिर्वाद आसत आनी तुमच्या सगळ्यांचो जाल्यार हो सिनेमा चलतलोच. तर तुमी सगळे आज आयले, म्हजे हितचिंतक म्हजे मित्र ज्यांका ज्यांका हांवें आपयले ते सगळे आज आयले. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं आनी जय गोमंतक, जय हिंद. इश्टानो, सांगाती क्रिएशन हांच्या नांवान तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हे फिल्माचे प्रोड्युसर्स सांगाती क्रिएशन्स ते म्हणटात की ते ह्या फिल्माचो फायदो नाका. फिल्म मुद्दो जाल्यार पुरो, बरोवन आयल्यार पुरो, दुसरें फिल्म घोडे करी सून मेंगलोरची जावंय गोंयचो. सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं.